सरकार पूल बांधपाचे पूर्ण तयारीत आसा, पण प्रकरण कोर्टात आशिल्ल्यान काम फुडें धुकला ना। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान खंत उक्तायल्या। केरी तेरेखोलाच्या पूल संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक ताणें ही जाप दिली। सुप्रीम कोर्टाचो स्टे आशिल्ल्यान काम रखडला। कनेक्टिविटी सारकी मेळटली असली आणि आमचे जे एक पार्ट आसा जो तेरेखोल पार्ट आसा तो महाराष्ट्राक त्या सायडीन असल्या कारणान मदीं न्हंय आसा आणि हो ब्रिज जर जाल्लो जाल्यार ते लोक आमकां कनेक्ट जातले असले। एकूच असो आसा की त्या सायडीन तेरेखोल फोर्ट आसा आणि तोय ती फोर्ट त्या सायडीन असल्या कारणान फेरी प्रॉब्लम आसा, फेरी सारकी मेळना आणि कितलेशे टुरिस्ट तांकां थंय वचपाक मेळना। जर हो ब्रिज जालो जाल्यार इजिली ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन वचपाक मेळटलें अर्ध्या मिनटाची वाट आसलेली, पण अर्ध्या मिनटा खातीर फक्त हो कोर्टाचो झोळ जायत आहा। ताका लागून हो झोलाक लागून आमी त्या सायडीचो लोक त्या सायडीन, ह्या सायडीचो लोक ह्या सायडीन उरलेलो आसा। तेरेखोल ब्रिज ह्यो प्रायोरिटीचेर आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक डिस्कसूय केलो आनी तेणी सांगलेलें हे बजेट कमिंग बजेटाक आमी तो घेवया म्हणून। पूण कितें जालें एनजीटीन क्लियरन्स मेळ्ळें, पूण खंय तरी एक NGO गेलो आनी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी थंय सुप्रीम कोर्टान स्टे मेळ्ळें। ताका लागून जेन्ना कोर्टांनी मॅटर इश्यूज आसता तेन्ना सरकार काय करूं शकना, हें लक्षात घेवची गरज आसा। कित्याक जो पर्यंत सुप्रीम कोर्ट डिसिजन दिना तेचेर तो पर्यंत आमी सद्या काय करूं शकना, पूण जेन्ना आमच्या सायडीन आमच्या फेवरान जेन्ना डिसिजन जातलें ते इमिजिएटली तो ब्रिज घेवपाक आमी हातीन घेतलो। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।